जॉन बातिस्ताच्या जल्माची विसबी। जुदेवाचो राजा हेरोड राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगडाचो जाकार्यस नावाचो एक याज्ञिक आसलो। एलिझाबेथ नावाची ताची पोतीन एरोनाची सोंसतीची आसली। चुकोय नासतना सर्वेस्पराच्यो सगल्यो आज्ञा आनी फर्माण्यो पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं। तांकां भुरगें बाळ नासलें कित्याक एलिझाबेथ वांचडी आसली आनी दोगांय उतार पिरायेक पावलीं। आनी अशें घडलें। आपल्या वांगडाचे पाळीन देवा मुखार याज्ञिकाची सेवा करता आसतना याज्ञिकी सेवेचे चाली प्रमाणे ताचेर सत्र पडली देखून धूप जोडूंक तो सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत भितर सरलो। धूप जोलूच्या वेळार सगळो लोक भायर रावून मागणें करतालो। धुपावेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलोलो सर्वेस्पराचो एक दूत ताका दिश्टी पडलो। ताका पळोवन जाकार्यस घाबरलो आनी ताचेर कांपेरो देंवलो। पूण देवदूतान म्हणलें, जाकार्यस, तूं कांपू नाका, तुजें मागणें देवान मानून घेतलें। एलिझाबेथ तुजी पोतीन तावन तुका एक भुरगो जल्मतलो आनी जुआंव म्हूण तूं ताका नांव दितलोय। तूं कुशाल जावन मुरगळटलोय आनी ताच्या जल्मान जायतीं जाणां कुशाल जातलीं। तर तो सर्वेस्परा मुखार व्हड जातलो। सोरो आनी लागरें कितेंच तो पिवोचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यान थावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो। इस्रायेलाच्या जायत्या पुतांदुआंक सर्वेस्परा तांच्या देवाशी तो परतून हाडटलो। आवय बापायची आनी तांच्या भुरग्यांची काळजां एकामेका ताईं तो वळून हाडटलो। फितुरांक तो धर्मवंत मनशाची जाणवाय शिकयतलो आनी अशें सर्वेस्पराक पुरती एक परजा तयार करचे खातीर तो ताचे फुडें एलिजाचें मन आनी बळ घेवन चलतलो। जाकार्यसान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पोतीन उतार पिरायेक पावल्या। देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, हांव गाब्रिएल, देवाच्या फुड्यांत उबो आसता तो। तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका देवान तुजेशी धाडला। पळय, म्हज्या उतरांचेर तुवें बाबा दवरूंक नाय म्हूण ह्यो वस्तू घडो पर्यान तूं मोनो उरतलोय। तुज्यान उलोवंक जावचें ना। म्हजीं उतरां मात ताच्या वेळार पाळोन येतलीं। इतल्या म्हणसर लोक जाकार्यसाक रावतालो आनी पवित्र स्नानांत ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो। तो भायर येतच ताचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें देखून पवित्र स्नानांत एक दर्शन ताका मेळ्ळें म्हूण तीं समजलीं। तो तांकां फकत कुरवो करतालो आनी मोनोच उरलो। ताचे सेवा धर्माचे दीस भरतच तो परत आपल्या घरा गेलो। थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पोतीन गर्भेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली। तिणें म्हणलें, सर्वेस्परानूच हें केलें। म्हजेर आपली दयाळ दिश्ट घालून मनशा मोदें हांवें भोगलोलो बेमान ताणें पयस केलो। देवाचें उतर हें, देवाचो व्हड उपकार।